1 Maccabeo chapter 6. Antiochus Epiphanes हाचे निमाणे दीस. त्या दिसांनी अंतियोक राजा वयल्या प्रांतांतल्यान वेतालो. पेर्सियन एलिमायस नांवाचें एक शार आसा म्हूण ताणें आयकल्लें. गिरेस्तकायेक रुपयाक आनी भांगाराक लागून तें नांव वस्तें जालें. थंय एक भोव गिरेस्त देव मंदीर आसलें. तातूंत भांगाराचे दोस्ते, दाल आनी हातयारां दवरलोलीं. ह्यो सगल्यो वस्तू ग्रीक लोकांचेर पयलो राजवटकी चलयलोल्या मासेडियोनाच्या राजान फिलिपाच्या पुता आलेक्सांद्रान थंय दवरलोल्यो. ह्या पासत तो थंय गेलो आनी शार आपल्या ताब्यांत घेवंक आनी लुटूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताका येस मेळूंक ना, कित्याक ताची येवजण थंयच्या नागरिकांक गोमली आनी तांणी ताका कडक विरोध केलो. ह्या पासत थंय थावन पळून वचून तो निराशी जावंक बाबिलोनियेक परतलो. पूण तो पेर्सियंत आसतना जुडाच्या देशाचेर दाळ घाल्लें तें लस्कण हारवलें म्हूण सांगून एक निरोपी आयलो. खूद लिसियास एका व्हड लस्कराक घेवन बळान फुडें गेलो. पूण ताका बळान परतून धाडलो आनी जुडेवां मुखावेलो ताका पळून वेचें पडलें म्हूण ताणें कळयलें. ह्या जुदेवांक जायतो दारू गुल्लो सांपळून ते घट जाले आनी तांणी मारून कुडके केल्ल्या त्या लस्करांचो लुटीचो माल तांकां मेळ्ळो. जेरुजाल्यांत वेदीचेर ताणें कांटालो उबारलो तो काडून उडयलो आनी आदीं आसली तशीं देव मंदिराचे भोंवतणचीं दुसऱ्या दुर्गां तांणी उबारलीं आनी बेटजूर आपल्या राजाचें शार तांणी घट केलें. ही सगळी खबर निरोप्यान दिली. ही खबर आयकना फुडें राजा घाबरलो आनी बरो चाललो. आपली बाजेर पडलो आनी खोंतीन भरोन पिडेवंत जालो, कित्याक आपूण चिंतालो तशें घडोंक नासलें. आनी असो ते घोटीर खूब दीस तो रावलो. खूब दीस तो रावलो, कित्याक परतून तें दूख ताच्या दोळ्यां मुखार येतालें. आपल्या मरणाचो वेळ लागीं पावला म्हूण ताका गोमलें. तेन्ना ताणें सगल्या आपल्या इश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हणलें, म्हज्या दोळ्यांक न्हीद लागना आनी म्हजें काळीज हुस्क्यान मेंगें जालां. हांव म्हजेच भितर म्हणटालों, कसल्या फडफड्यांक म्हूण हांव सांपडलां आनी कसलें म्हूण खोंतींत हांव बुडलां. पदवेर आसतना कितलो हांव दयाळ मोगाल आसलों आनी लोक कितलो म्हजो मोग करी. पूण जेरुजाल्याक हांवें वायट केलां ताचो आतां म्हाका उगरास येता. थंयचीं भांगाराचीं आनी रुपयाचीं आयदनां हांवें काडून घेतलीं आनी कसलेंच कारण नासतना जुडांत रावतल्यांचें निसणटण हांवें करूंक लायलें. हाकाच लागून हीं विघ्नां म्हजेर आयल्यांत आनी एका परक्या देशांत दुखी खोंतींत बुडून हांव कित्याक मरतां तें आतां म्हाका गमून आयलें. अंतियोकूस पांचवो आपल्या हातांत अधिकार घेता. ताणें आपल्या इश्टांतल्या एकल्याक फिलिपाक आपोवंक धाडलो आनी सगळे आपले राजवटकेचो ताका कारभारी नेमलो. आपल्या पुताक अंतियोकुसाक मार्गदर्शन दिवचें आनी तो राजा जायत मेरेन ताका शिक्षण दिवचें म्हूण ताणें ताका आपलो राजमुकूट, आपली न्हेसोवन आनी आपली रायपणाची मुदी दिली. उपरांत अंतियोकूस राजा 149व्या वर्सा सोंपलो. लिसियासाक राजाच्या मरणाची खबर कळटूच ताणें ताच्या पुताक राजा अंतियोकुसाक बापायच्या जाग्यार राजा केलो. ह्या अंतियोकूस पुताक लिसियासान भुरगेपणांत थावन वयर काडलोलो
आतां ताका राजा कोत्तोच ताका ताणें योपातोर म्हणून नांव दिलें. जुडास माकाबियोस जेरुजाल्याचें कोट आपल्या ताब्यांत घेता. इतल्या म्हणसर जेरुजाल्याच्या कोटांतल्या दुस्मानांनी देव मंदिरा लागचो वाठार इस्रायल पोजेक बंद केलो. हे तरेन तांकां त्रासान घातले आनी विदेशी लोकांक आपली मजत दिवंक लागले. म्हणटच तांकां नाटक करूंक जुडासान निर्णय घेतलो. ताणें सगळ्या लोकांक उलो मारलो आनी कोट आपल्या ताब्यांत करुया म्हूण सांगलें. लोक एकठांय जालो आनी कोटा भोंवतणी वेदो घातलो. ताणें नादींची रांक आनी वेदो घालपाची यंत्रां थंय दवरलीं. हें 150 वर्सां घडलें. तरी पूण कांय जाण आदलो आडो घालतालो आसतनाय थंयचे पडून गेले. तांच्या सांगाता देवाक मानदिनांत आसलेले कांय इस्रायली लोक ताका वचून मेळ्ळे. ते राजा सोशे गेले आनी म्हणलें, आमच्या देश लोकांक इतलें वायट कोत्तात तें पळोवन तूं कितलो काळ म्हणून उगी रावतलोय? तुज्या बापायचे आज्ञा प्रमाणें करूंक आनी ताणें सांगलेल्या प्रमाणें वागूंक आमकां बरें दिसलें. इतलें आसून आमकां कसलें बरेंपण मेळना? आतां आमचेच देश भाव आमचे दुस्मान जाल्यात. इतलेंच न्हय, जे कोण तांच्या हाताक मेळटात तितल्यांकूय तांणी मारून उडयल्यात आनी आमचे कडेन कितें आसलें तितलेंय घेवन गेल्यात. हो जुलूम ताणें आमचेरूच चलोवंक ना, आपल्या सगळ्या शेजाऱ्यांचेरूय तो चलयला. आतां तांणी जेरुजाल्याचे कोटा भोंवतणी वेदो घातला. तें शार आपल्या ताब्यांत करूंक तांची येवजण आसा. मंदिराक आनी बेतजुराकूय तांणी तशेंच केलां. जर तूं आतांच ताकतिकीचीं पावलां मारिनाय जाल्यार ते आनिकूय फुडें वेतले आनी मागीर तुज्यान तांकां आडोवंक जावचें ना. आंतियोकूस पांचव्या आनी लिसियासाची मोहीम. बेत झकारियाचें झूज. हें आयकना बरोबर राजा रागाबरीत जालो. ताणें सगळ्या आपल्या इश्टांक, फौजेच्या अधिकाऱ्यांक आनी हेर अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडले. दुसऱ्या राज्यांतली आनी दर्यांत आसलेल्या जुंव्यांतली भाड्याची फौज ताच्या आदाराक आयली. ताचे फौजेची संख्या 1,00,000 पांय झुजारी, 20,000 घोड्यार बसून झुजारी आनी झुजा खातीर तयार केल्ले 32 होती इतली आसली. राजा आनी ताची फौज इडुम्यांतल्यान फुडें गेली आनी बेतजूर नगराक वेदो घातलो. हांगा तांणी जायतो काळ आदीं झूज मांडलेलें. तांणी वेदो घालपाचीं यंत्रां उबारलीं, पूण तांच्या सामका झुजपी काळजीदारपणान गांवांत थावन आयले आनी त्यो आड्डेच्यो वाटो उलपावन उडयल्यो. तेन्ना जुडासान जेरुजाल्यांतल्या कोटांत आसलेल्यो फौजो निखलायल्यो आनी बेत झकारियांत तोंबू बांदून रावले. दुसऱ्या दिसा सकाळच्या पहारार राजान आपली फौज बेत झकारियाच्या रस्त्या वेल्यान व्हेली. थंय ताचे मनीस लढाई सुरू करपाक आंगावलीं खेरीतूच आसलीं. तयार रावले. कण्णो वाजोवन आवाज केलो. तांणी होत्यांक दाकांचो आनी जैतुनाचो रोस दिलो आनी झुजाक वचूंक तांकां उचांबल केलें. खोडेगांठ आंगलोतीच्यो ह्यो मोनजाती पांय सैनिकां मदलें निसळ जावन रावल्यो. हजारभर सैनीक आंगार झुजाचीं आंगावलीं आनी माथ्यार पितूळचीं शेस्त्रां घालून आसले. हे परी तांच्या कुडींक जबरसो मार लागूंक जायनासलो. होत्यांक तांणी सगळ्याक शिंपडायले. म्हणजे 500 मनशां फुडें एक होती दवरलो. नेमलेल्या जाग्यार होती पावचे पयलींच फौजेचे मनीस आपआपलो जागो घेताले. जंय हो होती येतालो ताचे बरोबर फौज वेताली. तांणी होत्याची फाट सोडली ना.
होत्याच्या फाटीचेर एक मजबूत लांकडाची बसका आसली. एके आठवेच तोरेन ती बांदलोली. दर एका होत्याच्या फाटीर तेग झुजपी आसले. त्या भायर होत्याक प्रशिक्षण दिवपी घोड्यांचेर रावन झुजपी सैनिकांक दर वाट्यांनी वांटून दवरलेले. ते दुस्मानांचेर हल्लो करता आसतना पांय सैनिकांची राखण करूंक उपकारतात तशे. निकतोच वयर सत्या सुर्याची किरणां तांचेर पडटूच तांच्या आंगार आसलेल्या लोकलोकीत पितूलच्या आंगावेल्यांक लागून सगळें जोगजोगीत दिसतालें. राजाच्या सैनिकांचो एक वांटो दोंगराच्या उंचल्या जाग्यार रावलोलो जाल्यार दुसरो सकयल्या पालसणार. ते सवस्कायेन आनी नीट चालीन इल्ले इल्ले फुडें येताले. ती खडेगांठ फौज आपल्या आंगावेल्यांचो आवाज करून फुडें फुडें येताना सगळे जाण भिवन कडकडूंक लागले. जुडासानी ताचे फौजेन झगड्यांक सुरवात केली आनी कांयच न्हय करून तांणी 600 राजाच्या झुजाऱ्यांक मारून उडयले. एलियाजार आवारानान होत्या मोदें एक खेरीत होती देखलो. तो सगळ्यां परस उंच आसलो आनी ताची कूड धांपलोली. ती आंगावली खेरीतूच आसली, तर तो होती चलोवपी खास राजा जावंक जाय म्हूण ताका समजलें. आपले पोरचे पासत आनी सासणाक आपली किर्ती सदांकाल उरूंक एलियाजारान आपल्या जिवाचो त्याग केलो. काळजीदारपणान तो त्या होत्या सरशें धांवलो. तो झगडपी फौजे मोदें आसलो. धांवून वेताना तो आपल्या दोनूय बाजूंनी झुजाऱ्यांक मारीत आसलो. म्हणटूच जे कोण ताका लागीं येतात तितलेय मरोन जमनीर पडटाले. ताणें होत्याचेर उडकी मारली आनी ताचो जीव वचसर ताका मारीत रावलो. होती मरतोच सकला पडलो. होती पडटाना एलियाजाराचेर पडलो आनी होत्याच्या वजनान एलियाजाराचोय जीव गेलो. पूण जुडेवांनी राजाची फौज खरीच खडेगांठ आसा म्हूण पळयतच ते पळून गेले. सियोन दोंगराक बेतझूर आपल्या ताब्यांत घेतात आनी सिरियेचे लोक वेदो घालतात. राजाची फौज तांचे आड झुजूंक जेरुसलेमांत भितर सरली आनी जुडेयांत आनी सियोन दोंगरार मांडून रावले. ताणें राजान बेतझूरच्या लोकां कडेन शांती विस्तारली आनी थंयचे भायर सरले. कित्याक झुजा पयलीं तांणी आडो घालून नगरांत भायर भितर सरपाचें बंद केल्लें म्हणटच तांकां थंय फावो तें जेवण खाण मेळूंक कठीण जावंक लागलें. दुसरे वाटेन तें वरोस साबाताचें वरोस जाल्ल्यान थंयच्या लोकांन शेतकामत करूंक नासलें. हे परी राजान बेतझूर नगर आपल्या ताब्यांत करतच ताचे राखणे खातीर थंय ताणें एका शिपायाक दवरलो. जायते दीस पर्यंत तो मंदिरा सामकार रावलो. ताणें नालींची रांक वेदो घालपाची यंत्रां फातर आनी भाले शेवटूंक उपकारतात तसलीं बांदपां उबीं केलीं. दुसरे वाटेन शाराची राखण करपी जुडेवांनी तसलींच बांदपां उबीं केलीं. हे परी झूज बरोच काळ लेगून चल्लें. पूण मंदिरांत फावो तितलो ओरोव दांडो सांठावन दवरलेलो नासलो, कित्याक तें साबाताचें वरोस आसलें. दुसरे वाटेन त्या भायर विदेशांतल्यान जुडेया देसांत पळून आयलोले त्या जुडेवांनी उरलेलो सगळो जेवणा खाणाचो माल काबार करून उडयलो. ह्या पासत त्या वर्सा बरीच भूक पडली. देखून चडशे मंदिरांत आसले ते आपआपल्या घरा गेलोले. थोडेच जाण मंदिरांत उरलोले.
राजा जुडेवांक धर्माची मेकळीकाय दिता. इतल्या म्हणसर फिलीप, जाका राजान आपल्या पुताक शिक्षण दिवंक म्हणून वेंचून काडलेलो, तो पेर्सियान थावन परत आयलो. तो राजाचे फौजेक घेवन आयलोलो आनी सरकाराचो ताबो घेवंक म्हूण ताची चिंतना आसली. ही खबर लिसियासाक, जो सद्या जेरुसलेमाक आसलो, कानार पडना बरोबर तो सुटसुडीत परत वचपाचे तयारेक लागलो. ताणें भुरग्या राजाक, ताच्या अधिकाऱ्यांक आनी दुसऱ्या लोकांक सांगलें, आमी दिसान दीस असोक जायत वेतांव. आमकां जेवण उणें आसा आनी शाराक घातलेलो आडो बरोच मजबूत आसा. त्या शिवाय थंय जायत्योच अश्यो वस्तू आसात, तांचेर सरकारान आपलें लक्ष ओडपाची गरज. म्हणटच आमी कितें सत तें सोडून काडुया आनी जुदेव आनी तांच्या आख्ख्या राष्ट्रा कडेन शांतीचो करार करपाचे तयारेक लागुया. तांच्यो कितें स्वताच्यो चाली आनी दस्तुऱ्यो आसात, तांचेर आमी आड वेचे न्हय. त्यो तांणी आदले भाशेन चालूच दवरूं दी. ह्या सगळ्या गडबडांचें आनी झुजांचें कारण इतलेंच, आमी जबरदस्तेन तांचे पुर्वज करून आयलोले. त्यो चाली आमी मोडूंक सोदताव देखून ही सुचोवणी राजान तशी ताच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी एकाच ताळ्यान मांडून घेतली. लिसियासान सुचयलेल्या प्रमाणें जुडेवां कडेन शांतीचो करार स्थापूंक सगळ्यांनी आपली मान्यताय दिली. राजा आनी ताचे अधिकारी आपले कडेन शांतीचो करार करूंक सोदतात म्हूण कळटच सगळे जुदव लोक भायर आयले. राजान आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी सोपूत घेतलो आनी त्या अती प्रमाणें जुदेव लोकांनी किल्ल्या वेलो आपलो अधिकार सोडून दिलो. तो सुटसुडायेन थंयचो भायर सरलो आनी अंतियोकांत पत्तलो. पूण फिलिपान शाराचो ताबो आपल्या हातांनी घेतलो आसा म्हूण ताका कळ्ळें. अंतियोकुसान शाराचेर आक्रमण केलें आनी जबरदस्तेन शार घेतलें. देवाचें उतर हें